खण लिजा ताब्यात घेवपाक सरकार असमर्थ आसा हे विशीं तांणी सर्वोच्च न्यायालयात प्रतिज्ञापत्र सादर केलां. खण लिजा ताब्यात घेवपाक तुमचे कडेन जायना, ती ताब्यात घेतली जाल्यार कितें करप तें तुमकां खबर ना आनी खण लिजांची पावणी करपाक सोदतात हें कशें शक्य आसा असो प्रस्न आदोगाद नॉर्मा आल्वारिसान विचारलो. पळयात तेचें म्हणणें. आता 7 वर्ष झाले and court stopped mining 2012. Then 2014 judgment came and Supreme Court said start anew, start afresh. So from 2014 आता 2021-22 पावले आमी आणि इतले टायमान सगळे साफ सूफ करून घाले ना अजून पर्यंत त्यांचे लागी देर इज नो क्लीन स्लेट टू स्टार्ट विथ. म्हणजे इतले टाइम पण लीज रिकवरी जावंक झाले. दे हॅव टू टेक बॅक द लीजेस बट इन द कोर्ट they have the government has filed an affidavit saying we do not have the facilities, we do not have the staff, we cannot take over. If we take over kide jatale te ami नको. So अजूनपर्यंत if you are not prepared to take over the leases, what are you going to auction? If you have not prepared for 7 years, you need at least some little more time to prepare before you auction again. डिसेंबराचे 15 तारखेर खण लिजांची पावणी जावपाची आशिल्ली, पूण सरकाराक आपले आश्वासन पुराय करपाक अपयश आयला. गोंय सरकारान मायनिंग एक्सप्लोरेशन ऑफ इंडियाची मजत घेतिल्ली. कितली खण लिजा आसात ते विशींचे प्रस्न सुटावे करून खंयच्या खण वाठारांत कसल्या दर्जाचो खणमाल आसा ते विशींचो अहवाल तांकां सरकाराक दिवपाचो आसलो. उपरांत सरकार हे विशींचो तपशील तयार करता आसले, पूण 15 डिसेंबराची डेडलायन हुंपल्या देखून गोंयच्या खण उद्देगाचो फुडार कितें हो प्रस्न अजूनय प्रस्नच आसा. मार्चाच्या अर्थसंकल्पात सरकारान खण महामंडळ स्थापन करपाचें थारायिल्लें, पूण अजून खंयचे कडेन कांय ना. हे विशीं पर्यावरण तज्ञ क्लाउड आल्वारीस कितें म्हणटा ते पळयात. अनप्रिपेर्ड आसा कितें म्हण तुमी आतां डिपार्टमेंट ऑफ मायन्साक गेल्यार डिपार्टमेंट ऑफ मायन्स पणजीची ऑफिसां तांचे कांय लोक येनात. बेस्ते तांचे 60 लोक आहात, 60 नाल्यार 70 लोक आहात आनी ताचे सगळे 40 तरी 60% लोक 60% लोक सगळे प्यूनाचे स्टेटस आनी ड्रायव्हराचे स्टेटस आनी वगैरे ताचे कोण क्वॉलिफायड आदमी ना. ते ताचो इंजिनियरी कोण ना आनी त्याने आतां सगळो काम लिवाचें कारण हे प्रॉस्पेक्टींग करपाचें ते कितली जमिनान कितली मिनरल आहा ताणें आतां भायर दिलां काम. कित्याक म्हणून तांकां स्वयं करूंक जायना, तांचे मनीस ना. त्या कारण ताणें ते मिनरल ट्रस्टाक कितें हाडलां आनी ताचे कडेन कॉन्ट्रॅक्ट केला की तुमी आमकां तरी सोदून दियात मिनरल कितले आसा आनी मागीर आमकां मागीर ते लिलाव करूंक जाता म्हणून ऑप्शन करूंक जाता म्हणून. आनी दुसरें कितेंय पळय आतां ह्या दिसाक 3-4 म्हयन्यांक थोडीशी मिनरल काडलां, तांचे कडेन तपास करूंक सायटीक वचूंक कोणूच ना डिपार्टमेंटा कडेन. सो हांव कितें म्हणटा, प्रमोद सावंत कितें तरी म्हणटलो, तो पॉलिटिशियन, ताका आतां इलेक्शना खातीर कितें तरी म्हणून पडटलें. पण सरकार म्हणटा तो डिपार्टमेंट सेक्रेटरी हे सगळे तांचे कांय तयारी नात. पूण सरकारान जाहीर केल्लें की तांणी हे सगळे हे सगळी सिस्टम आहा ती आमच्या हातीन ना आनी हे सगळे तांच्या हातीन आहा. आमी घेवपाचे आहात, आमी बॉर्डर सेक्युरिटी फोर्स आमी हाडपाचे आहात आनी हे करपाचे आहात आनी ते करपाचे आहात. पण आज पर्यंत आमकां कांय करूंक जायना. पळय आमी कितें म्हणटा, हे सगळे मिनरल आहा, पयलीं आमी कितें चिंतताले हे मिनरल हे काणी सगळे मायन ओनराचे आसताले, ताचो नांव आसलो तेन्ना मायन ओनर. एक्झॅक्टली. आनी इतलीं वर्सां आमी सगळीं चिंतून आहा ते मायन ओनर म्हणून. पण आज सुप्रीम कोर्टान कायदो काडला की हो जो मिनरल आहा तो लोकांचो. एक्झॅक्टली. कोण मायन ओनर ना, एक्झॅक्टली, ताका नश्ट केला. बरोबर. आनी म्हणलां तर आतां तुमी कितेंय काम करतात तर ही मिनरल सरकाराक येवंक जाय आनी सरकारान मागीर सगळे लोकांच्या वेलफेअराक दवरूंक जाय. तितलें तरी केलां. आतां ती ट्रान्झॅक्शन तांकां करूंक नाका. कितें त्या कारण ताणें सांगलें 88 पळय लिजीस ताणें कॅन्सल केल्यात, ताका हात लायनात. ताका हात लायना. ते म्हणटा ना ना आमकां हें ना तें ना वगैरे. आनी 6 नाल्यार 6 पोरने कितें लिसीस कोणें काम करूंक ना, केन्नाच काम करूंक ना, तें लिस्ट ताका आतां इन्स्पेक्शन करतात. पण आमकां दाखयना खंयचें म्हूण. कितें म्हणटात आमी दाखयलें तर गोवा फावंडेशन कोर्टान वयतले हे करतले.
पण आमी कितें म्हणटा ही सगळी मिनरलाची सिस्टम आहा त्यो आतां उक्ते पब्लीक करूंक पडटलेंच.